MPA आणि डेल्टा इन्फ्रालॉजिस्टिक हांच्या मदीं जाल्ल्या करारा विशीं आमदार संकल्प आमोणकरान स्पश्टताय मागली. खंयचे संघटनेचेर मक्तेदारी केल्यार वेवसायाचेर परिणाम जातलो आनी हेर जायत्यो कंपनी बंद पडटल्यो आनी ताका लागून चड प्रमाणांत बेकारी वाडपाक लागतली अशें आमदार संकल्प आमोणकर हांणी म्हळां. RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. सीएमाक मेळपाक गेल्ले आनी तुमच्या मनान एक राग आसा की एक बाकीचे स्टिविडर जे आसा तांकां सायडलायन करून एकूच कंपनीक एक 10 आनी 11 नंबराचो बर्थ फॉर 30 years दिल्लो आसा. कितें सांगूंक सोदता सर एक्चुअली? आयज एक MOU सायन जाल्लो आसा जे MPA आसा मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी अलॉंग विथ MOU हॅज बीन सायन विथ डेल्टा कंपनी हेंचेर सायन केलो आनी जो MOU सायन जाल्लो आसा तो MOU इज नॉट इन पब्लीक डोमेन. कितें MOU सायन जाल्लो आसा तो खबर ना फॉर बर्थ नंबर 10 and 11. ओके, आयज इतले जाण सगळे स्टिडोरींग ओनर्स एसोसिएशन आसा, मागीर आमचे ट्रक ओनर एसोसिएशन आसा, मशिनरी ओनर एसोसिएशन आसा, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आसा, हांकां कोणाकूच स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो MOU तेंच्यांनी सायन केलेलो आसा. काल आमी डेलिगेशन वचून CMाक मेळ्ळे. CMन मागीर कलेक्टराक थंय आपयलो आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले आसा. CMन कितें कलेक्टराक सांगलें तूं स्वता चेअरमॅनाक आपयतलो आनी हे MOUचे कितें आसा पळय तो डिटेल फायंड आउट करतलो. कितें बाबा हेजे भितर तर तेंच्यांनी हिडन कित्याक लागून दवरलो आसा, पब्लीक डॉमिनियन आजून पर्यंत कित्याक हाडूं ना हें आमकां मेन आसा. कित्याक आयज खंयचो एक MOU सायन जाता एक गव्हर्मेंटा वांगडा जाल्यार इट शूड बी इन पब्लीक डोमेन. हो जावना आनी आयज जे पार्टी वांगडा सायन केलेले आसा म्हाका दिसता खंय तरी हो इल्लिगली MOU सायन जाल्लो आसा. इल्लिगली हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना स्टार्टींग हो टेंडर काडलो तेन्ना 5 parties वर इनवॉल्ड इन दीस. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी सगळे जाण विड्रू जाले, फाटीं सरले आनी एकूच पार्टी उरली डेल्टा. सो एज पर कायद्या प्रमाणे तुमकां खबर आसा जेन्ना एक पार्टी उरता टेंडराक जाल्यार तो त्या पार्टीक दिवपाक मेळना. इट शूड बी रिटेंडर. जी रिटेंडर जावना हांगा डायरेक्ट काडला आनी एकाच पार्टीक तेंच्यांनी जो उरलेलो लास्ट ताका काडल्यान दिला. जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना MPDन जेन्ना टेंडर प्रपोज केलेलो तेन्ना तेंच्यांनी एन्युअली 50 crores रुपीज मागलेले. जे 50 crores लागून कोण येवना म्हणून तेंच्यांनी तो कमी केलो आनी 35 हाडलो. तेज्या उपरांत सुद्दां कोणूच रावना फायनान्शियल बिडाचेर आनी आयज विदावट कोटींग एनीथींग ऑर विदावट काय सांगनासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट आतां 27 crores एन्युअली हांकां दिल्लेले आसा. जो रेव्हेन्यू MPDक डायरेक्ट येतालो, जो थंयसर प्लॉट रेंट म्हणून सांग, मागीर बस चार्जीस म्हणून सांग, वारफेज चार्जीस म्हणून सांग, हे डायरेक्टली MPDक येताले. प्लस जे स्टिडोरींग जे ऑपरेट करतात ते सुद्दां तांकां डायरेक्टली MPDक पे करताले आनी प्लस जो इम्पोर्टर आसतालो तो ताका बस चार्जीस बाकीचे चार्जीस डायरेक्टली पे करताले. जेन्ना इतलो इनकम येतालो जाल्यार एन्युअली तुमी 27 crores हांकां कित्याक दिल्लो आसा डेल्टाक? सो हेजे फाटल्यान खंय तरी एक हिडन एजेंडा आसा असो म्हाका दिसता. There is a news being spread that since the MOU is signed with Delta, they will exclusively handle all the cargo at berth number 10 and 11. If that happens, even the cargo which we are currently handling and surviving because of that work, if it is being handled by him, what happens to us? What happens to our staff? We will not be able to maintain our staff. We'll have to terminate them. Same association, the same Amanir Express and MLA Express are here. Is that you have been working on this pole for so many years, and we should not be treated like a pawn in a chessboard and just removed suddenly overnight. That's the only request. They should explain to us exactly what this MOU is and what role we can play in this MOU. Yeah, basically it will be monopolistic, no? See, if they start operating individually, it is going to be only one person managing the whole thing. Like, see, we are doing custom clearance. Now, it's for decades, like, it has been passed on for generation to generation. We have our people, and the people are from around the place. Now, if somebody does individually, I mean monopolistically, then we will be left out without doing anything, and all the people employed by us will have to go home, including us basically, who have been working now from the initial Portuguese time, like my father was. So it is going to go down the drain, like he said. And what are you going to do with the people that you employed?